आणि आजूबाजू गोंयच्या भरपूर पावस पडटा, रेड अलर्ट जाला. त्या शिवाय भुरग्यांक 12वी पर्यंत सुटी दिल्या. कालच्यान जो पावस सकाळच्यान चालू जालो पयरच्यान तो आतां पसून पडत होता. म्हाका दिसता ऑल रिकॉर्ड्स ह्या म्हयन्याचे ताणें तोडल्या. आणि आमचे सरकाराचे तर आसा, पूण त्याच बरोबर पब्लीक नुकसान जें ना तें खूब मोठ्या दर्जेन आसा. लोकांच्या कुळागरांनी माडयो झाडां पडल्या. त्या नंतर झोडो कोसळ्ळ्या. शेतां जीं रोविल्लीं त्या शेतांत उदक भरलां. जवळ जवळ अर्द मनीस उदक थंय भरून उरलां. हें जर अशेंच भरून उरलें उदक जाल्यार सबंद शेत पिड्ड्यार जावंक शकता. अशी परिस्थिती आतां आमी अनुभवता. हांव मागता आमकां धैर्य, स्थैर्य, शक्ती दिवची देवान. आनी सगळीं कामां नुकसान भरपायचें आसा तें आमचे कडच्यान बरें तरेन करूं. आनी हेचे शिवाय हांव तें पावर डिपार्टमेंटान पावराचें नुकसान जावना, शेतकऱ्यांचें नुकसान जालां, बागायतदारांचें नुकसान जालां. घरां मोडून आज सकाळीं म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत 3 जाण पारे मोडल्या म्हणून आयल्या, 4 जाण पत्रे उडून गेले म्हणून आयल्या. आनी हें पळयले नंतर फक्त इलेक्ट्रिसिटी किंवा PWDचें नुकसान आमी पळोवन उपयोग ना. आमी सर्व क्षेत्रांतलें नुकसान कितें जालां तें सरकाराक इम्पॉर्टंट आसा. आनी त्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. आतां हात घालून प्रत्येक मंत्री आमदार ते सरकारांत आसा. त्या शिवाय ओपोजिशनाकूय आमी रिक्वेस्ट करतले. कारण हें जें आपत्य आमचेर आयलां तें सगळ्यांनी मेळून ताका फेस करपाक जाय, इन्क्लुडींग मिडिया आनी आमचे सगळे पत्रकार बंधूंनी त्या गांवाचें ओडपाक जाय. आनी खंय जर कितें तशें जालां जाल्यार आमच्याय निदर्शनां हाडून हें सगळें आमचे कडच्यान करून घेवपाक जाय.